पणजे वाठारात हांगासर डिजिटल वर्ल्डा कडल्यान जो चढाव आसा महालक्ष्मी देवळा कडेन आनी मुश्टीपण हायस्कुला कडेन वचपाचो त्या जाग्याचेर हांगासर ऑयलाच्यो 2 पोतयो सांडल्यो कोणा कडल्यान तरी आनी त्याच्या उपरांत 5-6 जाण हांगासर दुचाकी वयल्यान वता आसतना स्कीड जाले आनी त्याच्या उपरांत हे थळावे जे लोक आसा पणजेचे तांच्यांनी झुजा पावण्याचेर हांगासर कितें तरी बॅरिगेड्स घालून त्या लोकांक थांबोवपाचो यत्न केलो ताका लागून एक 20-25 जाण तरी हांगासर पडपाचे सालवार जाले नाजाल्यार ह्या वॉयलींतल्यान कितलेशेच जाण ह्या घडणुकेंत पडपाच्या स्थितीत आशिल्ले ताच्या उपरांत तांच्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळ जे आसा ते बेगिनांतले बेगीन हांगासर पावले हो जो वाठार आसा तो पणजेंतलो वाठार हो जो रस्तो आसा तो सरळ महालक्ष्मी देवळा कडेन मुश्टीफंडा कडेन वता आनी दुसरो जो देवती आसा तो डिजिटल वर्ल्डा कडल्यान थंय पावता असो वाठार ह्या थळाव्यांनी झुजा पावण्याचेर येवन ह्या लोकांक आडयले आतां तुमी पळयतात एक एकट्याक ते आडयता नाजाल्यार अशें हांगा कितलेशेच जाण एक 30 जाण तरी पडपाचे अशें ते म्हणटा आनी आतां तेंच्यांनी उजो पालोवपी दळान हांगासर माती घालपाची काम स्टार्ट केलेलें आसा नाजाल्यार हांगासर कितलेशेच जाणां म्हणजे हो रातचो टायम आशिल्ल्या कारणान ही वॉयल हांगा पडल्या ती कोणाक दिसना आनी त्याच्या उपरांत कितल्याशाच जाणांनी हांगासर स्कीड जाल्ल्यो आसा 5-6 गाडयो हांगासर पडले अशें त्या लोकांचें म्हणणें आसा एक दुचाकी वयल्यान वता आसतना आनी हे लोकल्स हांगाचे पणजेचे तांच्यांनी स्वता एफर्ट्स घेवन हांगासर लोकांक आडोवपाचो यत्न केलो ताका लागून खरेंच तेंची आपुरबाय करपा सारकी आसा त्याच्या उपरांत हे उजो पालोवपी दळ हांगासर पावले आनी हो रातचो टायम आशिल्ल्या कारणान कदाचित तुमी जर हांगासरल्यान पसार जाता आसात पणजेच्यान जाल्यार तुमी निश्चित हांगासर काळजी घेवची हांगासर वॉयल पडिल्ली आसा हांगासर गाडयो स्कीड जावपाची संभावना आसा दुचाकी जर खासा करून स्कीड जातली तितून मात्तूय दुबाव ना 100% कोण हांगासर वयता जाल्यार पडटलोच पूण तांच्यांनी आतां कितें तरी शक्कल लडून हांगासर माती घालून ही ऑयल मातशी पुसपाची आपल्या तरेन यत्न केलेले आसा मात्र खरेंच ह्या अपुरबाय करपा सारकी म्हणजे हे पणजेचे लोकल्स ते फुडें येवन लोकांक आडोवपाचे हांच्यांनी यत्न केले ह्या खरेंच पणजेच्या लोकल्सांक वारयन आनी हांगा कितलेशेच जाण पडपाचे आशिल्ले पूण हांगासर 5-6 जाण पडले हाच्या पयलीं अशें हेंचें आतां म्हणणें आसा मात आतां उजो पालोवपी दळान आपले कशे तरेन यत्न करून ही जी ऑयल आसा ती पुसपाचो ते यत्न झुजा पावण्यार हांगासर करता बट जर तुमी हांगासर पासार जाता आसात महालक्ष्मी देवळा कडेन मुश्टीपण हायस्कुला कडेन जाल्यार निश्चित तुमी स्वताची जतनाय घेवची खासा करून बायकी वयल्यान वयता आसतना मातशी काळजी घेवची रातच्या टायमार कितले जाण पडले हांगासर टोटल 6 जाण पडले 6 जाण पडले आनी तुमी हांगाचे लोकल म्हणून तुमी येवन लोकांक थांबोवपाचे नाजाल्यार आनीक कितले पडपाचे 30 जाण ती कसली ऑयली गाडयेची कितें आसतली ती गाडयेचे कोणी गाडीन बॅग सोदून उडयनाका तेजे गाडयेन पडले ते आमी तुका सांगूंक शकना हांव वयतालो तेच पयल्यान हांव येयलो रिटर्न म्हणजे तुमची खरी आपुरबाय करच्या सारकी म्हणजे तुमी गांवचे लोक हांगासर अपुरबाय न्हू ही आमची ड्युटी अपुरबाय म्हणिना हे आमचें कर्तव्य करपाचें आमी हय सारकें हितून अपुरबाय आमची नसता आतां हे रोखडेच मागीर उजो पालोवपी दळ पावल्या तेंच्यांनी चड काम केलें तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडी पूण त्याच्या पयलीं तुमी आमची न्हू त्या पयलीं तुमी लोकांक इतलेशे आडयले नाजाल्यार कितलेशेच जाण पडपाचे खूब जाण पडपाचे हय सारकें फायर ब्रिगेडीन खरेंच बरें काम केलें हय